हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसल्ला बेली. आयज हांव एक संदी घेता सगळ्यांक कळोवणी करपाक की ह्या म्हयन्याचे फेब्रुवारीचे 18 तारखेर 2024 एक स्पेशल यात्रा आसतली आनी ती यात्रा म्हणजे चलोन वचपाची यात्रा. सगळे आपआपल्या गांवांत सावन जो लोक येतलो तांकां एक एक स्वात नेमलेली आसा. ज्या सुवातेर सावन सगळ्यांनी सांकवाळे आमच्या जी सांत जुजेवाजाची पोन्नी इगर्ज आमी थिंगा सगळीं एकठांय जातली. ही यात्राक जे जे लोकां कडेन येवंक घडटा तेमी सगळ्यांनी येवचें म्हणून ही म्हाजी एक विनंती आसा. पूण चतराय धरची. जे लोक दुयेंत आसात, कोणाक हार्टाचे आसा, डायबिटीज आसा, कोणा कडेन चलोवंक जायना, डिमियांनी त्रास आसा, तेमी आपली काळजी धरची, वखदां घेवची बराबर. तशेंच आपल्याक एक सांगाती सोदचो कोणूय जाल्यार जावं गांवांत शेजारी जावं सोयरो कोणूय. यात्रा आमची सुरू जातली सकाळी फुडें 2 वरांचेर आपआपल्याक नेमलेल्या स्थानाचेर 2 वरांचेर येवन मेवपाची. ही उठराय जातली. 5 वरांचेर एडोरेशन आसतलें ब्लेसड सॅक्रेमेंटाचेर. तेजे उपरांत इट विल फॉलो बाय युकरिस्टीक सेलिब्रेशन ऑफ द मास. आनी हे सगळे सोंपता कोत्ता म्हणल्यार म्हाका दिसता ते प्रमाणे 8 तरी जातली. सगळे नेम पाळचे. सांत जुजेवाजाचे जे सुवातेर नेम आसतले, रुल्स आसतले. आमी कायदे पाळूंक जाय. व्हॉलंटियरांचे जावं, फादरीचे जावं, देव मुणयारांचे थिंगा आनी हेर लिडरांचे जे जावं कमिटी मेंबर आसतले ते सगळे कोण आसतात तेंचे आमी आयकोचे. हे वॉकिंग पिलग्रिमेजीचो जो कन्व्हेनर आसा फादर लिगोरियो डिकोस्ता तेजे पासून आमी मागचे हे सगळे बरे भाशेन जावपाक. मोगाळ पाद्री भावांनो, धर्मीक वडिलांनो आनी मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणींनो, पास्कांचे पुर्बेक आमची तयारी करूंक आमकां किरीत काळ दिला. आनी हो किरीत काळ म्हणल्यार पिराजिताचो काळ. ह्या पिराजीत काळांत आमी क्रिस्ती बाबा भयणां जायत्यो धर्मीक आनी भावार्थ्याच्यो कार्यावळी करता, ओरिती करता. आनी तातूंत एक देवाचें देणें आमकां फावो जालें तें म्हणल्यार आमच्या गोंयांत धामाव 2 प्रांतीक भावार्थ्याची यात्रा. ह्या वर्साक आमी 6वी भावार्थाची यात्रा करतले. आनीक हे तरेन आमी 18 फेब्रुवारीचे त्या जाग्याचेर तान सुरू करून आमी सांकवाळे, पवित्र ओर आनी ते उपरांत मिसाची भेट समोर उमतल्यो. आमी चलून येताना आमी भावार्थान, मागण्याच्या मनान, नियाळाच्या मनान पावलां मारुया. आनी तोच नियाळ घरा वेताना पर्यान आमी सांबाळुया. खंयची अस्कोताय आहा जिवितान, ही अस्कोताय ओळखून घेवन तांची जोय व्हरूंक एक एक पावल मारतना आमी मागुया. देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या आमच्या भावार्थाची यात्रेक फावो जावं. लेट दीस वॉकिंग पिलग्रिमेज बी एक मेमोरेबल वन, एक यादोस्तीक जावपाक आमी देवा कडेन मागुया. हो संदेश आनी मांडावळ सगळ्या समुदायाच्या ग्रुपांचेर पावतलो म्हणून आशा बाळगिता. सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.